पळयलां की थोडे जाण एक एकल्या कडेन 5-10 शॉपां आसात ते कितें करतात घेतात आनी सबलेट करतात तांचे ओन धंदो घालनात म्हणटल्यार ते कशें तरी एवॉयड करून आमी नवे जे खरंच इंट्रस्टेड आसा लोक वास्कोकार लोक खरंच इंट्रस्टेड आसा शॉप घालपा आनी एक दोन पयशे तांकां कमवपा मेळटले दामबाबाच्या पांया फुड्यान अशे जे लोक आसात तेंचे खातीर आमी एक नवी स्कीम काडपाची केल्या फुडल्या वर्सा सावन. इतली वर्सां हे पारंपारीक सप्ताह आसता आमचे आनी सप्ताह हे 7 दिसांचे आसता आनी हे 7 दिसांच्या काळावधीन आमचे ठरावीक शॉपकिपर्स आसता जशे खाजेकार, पाटकार, तामणकार आनी फर्निचरकार हे ठरावीक आसता आनी हे खंयची तरी पयसून येता आनी तांकां खबर आसता बाबा तेंची जागा ती म्हणून आनी ती जागा तेंची जे आसता पळय ती आमी काडून सडनली काडून दुसऱ्या ती आमी बांदले ना. सो त्या एक कावन्सिलर कंडिशन म्हाका जेन्ना म्हटलें की अशें सो हांवें तेका सपोर्ट करूं ना कित्याक इट इज नॉट फेर कित्याक जे कोण इतले पयसून येतात आयते टायमार ओके तुमी करपा जाय तें प्रपोजल एडवान्सान 1 वर्सा पयलीं तुमी करा तांकां इंटिमेट करा आनी मागीर तुमी कोणाक दिलें तुमी ऑप्शनाक दियात ऑप्शनाक दिवप म्हाका वर्थचें दिसना. दिसान एक फावटी जाता आनी हांगाचें आमचें देवस्थान जें आसा आमी मागतात की प्रत्येक वर्साक जेन्ना जेट्टीचेर या खारेवाड्याचेर जेन्ना आमी नाल्ल सोडपाक वयतात थंय घाण आसता सो हांवें तेंच मागलें की जाता तितले पयलीं आमी ती क्लीन अप करपाक जाय दामबाबाचो नाल्ल सोडटा आसतना बरे प्रमाणे तें जावंक जाय. अंदूचो सप्ताह प्लास्टीक फ्री करपाचो थारला. पालिका सप्ता खातीर म्हूण खंय 1 लाख रुपया आदार दितली. बाकी सगळे डिपार्टमेंट्सां कडल्यान बरें हें गावता न्हू आमकां हेल्प गावता. सो हांवें म्हज्या कावन्सिलर्सांची मिटींग घेतली की तेंचे कितें व्यूज आसा तांकां सगळ्यांक डिस्कस करून आनी म्हाका आनीक कितें सजेशन जाल्यार दिवनी म्हणून. सो आमी घेतला की प्लास्टीक फ्री करपाचें अफोर्ड. दुसरें आतां पयलें न्हू आमी सगळे बाकीच्यांनी घेतले कितें कितें इश्यूज ते आमी देवळाक हें दितली डोनेशन म्हणटात आमी ते देवळाचे दान हें करतली की 1 लाख दितली म्हूण ठरयला सगळ्या कावन्सिलर्सांनी मेळून. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक.